Song A9. Talobanea Bapat Putakatmya Gayon Koruneya Deva Mokakaya Talobanea Bapat Putakatmya Gayon Koruneya Deva Mokakaya Deva Utoraiku Jivitma Pagbitum Sogniyetai Saya Deva Mokakaya Deva Utoraiku Jivitma Pagbitum Sogniyetai Saya Deva Mokakaya बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. बाबलीनो भुरग्यां भाशेन सादी जावंक जेजू आमकां आपयता. व्हडपण पयस धरून सादेपणाचें जिवीत आपणावंक आनी हे भाशेन देवाच्या सांगाता देवाच्या बागाक रावंक आयज शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जो कोण म्हज्या बागाना तो आड आसा हे भाशेन आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार जेजूच्या बागाक जेजूचे वाटेन रावन ताचें चिंतना ताचे येवजण्यो आमच्यो करून आमचें जिवीत माणूक आदारान करपा आमकां मागया. आयचे मीस आमी भेटयता स्टॅनली आनी जुली डिसिल्वा हांच्या आत्म्याक देवान तांची काकृत करून सासणेक सूख तांकां दिवं म्हूण मागया. तेच बरोबर ब्रेडन लोबो आपलो जल्माचो दीस पाळटा ह्या भुरग्याचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवन दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्गादबार आनी तुमकां बरा पडितो म्हजो ज्ञान सांगता मोलाची तूं चालून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच वार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपुरीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सरपुरीदा देवा आमच्या बापा तुजी अगणीत पदवी भोवकून पातक्याची दया करून आनी तांकां मोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोनवाळेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सुरीचें सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेले वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सर्वेस्परान सैतानाक विचारले, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें,
जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय. ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. सैतानान जबाब दिलो, पूण जोब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळे ताचे भाटां बिटां भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय. तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताचे हिंडांनी भरोन वत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्तकायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता ओ ना तें पळय. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें, ताची सगली गिरेस्तकाय तुजे आदीन करता, पूण ताका मात हात लावूं नाका. आनी सैतान सर्वेस्परा सोरशिल्लो कडसलो. जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरो पियेताली. त्या दिसा जॉबा फुडें एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां ताचे भोंवती चोरतालीं. तेन्ना साबियाना लोकान ताचेर गुरी घाली आनी तांकां सगल्यांक उबारून व्हेली. आनी सगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटलां. तो सांगून सोंपता थंयच आसा आनी एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गांतावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटोवलां. ताणें सांगूंक सोंपूंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदियन लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटोवलां. तो उलयता थंय आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुजे धुव आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना ओचीत अरोण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घराच्या चारूय कोनशाचेर मारलो. आनी अशें तें घर त्या तरणाट्याचेर शेवटोन पडलें. ती मेली म्हूण तुका कळीत करूंक हांव एकलोच वाटोवलां. जोब उठलो. ताणें आपलें आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक भुजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरलां. विंगलो हांव परतून वेतलों. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगल्या विघ्नान जॉबान पातो करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाची बरोबकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चींत दिवन आयक. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चींत दिवन आयक. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक.
म्हजें प्रार्थन आयकून घे, म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लबाडी ना. जबाब: सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीन दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो, सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे, रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावन तपासून काड, म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब: सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीन दिवन आयक. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीन दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय, तोर तुजो व्हड मोग आतां सोबेमाजार दाखय. जबाब: सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीन दिवन आयक. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत घोळटाली ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून तांकां म्हळें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा समेस्तांक भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआंवान उलोवन म्हळें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिनात तसले कोण एकल्या तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. आनी जेजून ताका म्हळें, ताका मना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमच्या भागा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबडींडो, आमचे वॅटिकन कावन्सील डॉक्युमेंट्स आसा तातूंत एक डॉक्युमेंट आसा नोस्त्रा एताते म्हणून, जातून आमकां मेळटा न्हयच फकत आमच्या धर्मान पूण दुसऱ्याय धर्मांनी जें कितें बरेंपण आसा तें आमी घेवंक जाय. म्हणटच जावं कोणाचोय तो धर्म जावं दुसऱ्यांच्याय धर्मान जर बरेंपण आसा जाल्यार तें आमी आपणावंक जाय. म्हणून जायतें बरेंपण दुसऱ्याय धर्मांनी आसता. जायत घडये स्वता जी आमी स्वत मानता पळय ती आमच्याय धर्मान आसा दुसऱ्यांच्याय धर्मान आसा. म्हणटच जी कोण दुसरी स्वताय परगडटा तिवूय आमच्याच भागाक आसा अशें म्हणूं आमच्यांनी, कित्याक तींच बरेंपणाची स्वता ती. आयज आमी शुभ वर्तमान पळयता, दुसऱ्यांनी बरें केलां पळय तें शीस मानून घेवंक सोदिना. तें समजता जेजू बरोबर आमी आसा म्हणटच आमी तांच्यावन व्हडटे, आमी तांच्याकून व्हडले म्हणटच हीं कामां फकत आमी करूंक जाय, दुसऱ्यांनी करूंक जायना. आनी जेजू असलें व्हडपण पयस करूंक तो मागता. ल्हान भुरग्याक आपोवन सुर्गीच्या राज्याची खबर जेजू सांगतालो. भुरग्यां भशेन सादेपणान व्हड जायात अशें म्हणटालो. म्हणटच कांय पावटी आमच्या एक जिवितान अशें जाता आमी व्हडपण पळयता, कित्याक घडये आमी अमकेच भशेन शिकल्या, घडये आमच्या दुडवांचो दर्जो अमकोच उरता, जायत घडये आमचे इन्फ्लुयन्स आमचे फ्रेंड्स अमकेच आसता,
आनी ताका लागून आमकां व्हडपणान आमी बरता पूण सादी जावंक आनी सगल्यांक सांगात दिवंक जांचे मदें बरेंपण आसा तो म्हज्या बागाक आसा म्हणटच असलें आमी धोरण घेवंक जेजू मागता. कोण आमच्या बागाक आसा कोण आमच्या आड आसा तो आमी पळोवंक गरज. जेजूच्या बागाक आसा तो तांचो सांगात आमी करूंक जाय आनी आमी ताका बागाक घेवंक जाय. तेन्ना ही जेजून हाडलेली स्वता आमच्या धर्मान आमी पाळटा ती दुसऱ्याय धर्मांनी पळयत राव. आमचे सगळे पळयता ती दुसऱ्या मनशा सगळ्यांक पळयत राव. कोण म्हज्या बागाक ना तो आड आसा, आड ना तो आमच्या बागाक आसा. ही जेजू उतरां म्हणटा ताचेर आमी नियाळ करूंक वावरया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणी नमोशा तुमचें बलिदान सर बलिदादे बाबाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. कोण म्हळ्या बापा आमी तुका वोमता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देड्यांची निरंतरी वावती झोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर कडेन सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें
तुम्ही समस घेयात आनी आतलें पियेयात ही मोशा रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समस मनशां बसत तें वरवतलें हे मोशा उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरवता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुजें न्याय आमी आंतरयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अनोजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत श्रोतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडे. पुनर्जीवनपणाचो परवाचो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. आमी उगडास करता स्टॅनली आनी जुडी डिसिल्वा हांच्या आत्म्याची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरंभतल्या ब्रेडन लोबो हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार बरे देवाची माये संगाती भाग्यन धर्मता आनी सर्व काडून तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोरगी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणार. सोम्या जेजू क्रिस्तांतल्या तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल. तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय निराजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादी वखद जावं. जशें रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळो. आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपुत्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन सॉंग F16. Misaci bet ataha sohopli, Krista shahantin gorahat soholia, Sorgi kurpam chirniuli, Deva karga atan dihuya, Deva